भुरग्यांच्या विकासा खातीर वावुरपी आनी पालकांक भुरग्यांविशीं मार्गदर्शन करपी संस्था सेतून संवसारीक ऑटिझम दीस मनयलो। पणजे ते मिरामार मेरेन संस्थेच्या भुरग्यांनी स्केटिंग करून ऑटिझम भुरगीं समाजाचो एक घटक आसात असो संदेश दिलो। Today is World Autism Awareness Day, and we are honored to be here together with many other people, all in blue and all together raising awareness for autism. What is autism? It is a disability seen in young children, and these children have difficulty in socializing, they have language delay, and sometimes they have behavior problems too. But we know that autism is a very treatable condition, and the earlier we detect it and we start social communication behavior therapy, these children can do really well. So we are very happy today that so many people have gathered together to raise awareness for autism, and the whole month of April is Autism Awareness Month. So please spread the word that autism is not something to fear. It can be detected early, it can be treated very effectively, and the earlier the children get into treatment, the better. दिवचले मुळगांव आणि वाळपय नाणसा धोणाची जात्रा जाली। शिरगांवचे जात्रेचे कांय दीस पयलीं ह्यो धोणाच्यो जात्रा जातात। पळयात मुळगांवची आणि नाणसाची जात्रा। आणि उत्सव सुरुवात जातना पाडव्याच्यान सुरुवात जाता। अख्खो गांव पाडव्याच्यान शिवराक रावता। पाडवो तो नवमी पर्यंत आमचे उपवास आसता आनी अशें वातावरण गांवांत आसता की प्रसन्न वातावरण आसता। आनी बरोबर पाडवे पंचमी दिसा इतलो महायाग तशें मुळगांव खुबशे उत्सव जाता, पण तो जो महायाग आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट सगळ्यात महत्वाचा म्हणटा तो महायाग आमचो। आयच्या दिसा जे व्रतस्थळ आसतात ते सगळे धार्मीक विधी जातात। व्रतस्थळ दनपारां तळयेचेर पवित्र तळयेक न्हावपाक येतात, थंय ते न्हातात आनी जवळ जवळ 12च्या दरम्यान मयासून हिका मयापुरीत व्हरपाक मोड येतात आनी हिका वाजत घालता मागीर ती प्रस्थान करता। सांगता की आपलो आतां 2 दिसां ती मयापुरीत वता तेन्ना हो गांव तुमी सांबाळपाचो म्हणून अशें जाणटे सांगताले, आनी तें अजून तशेंच जाता तें। वयर वर्सां 17 वर्सां जातली आतां सुरू केल्या। ही संवसारपाड्याचे 5व्या दिसा म्हणजे पंचम येता त्या दिसा आमची जात्रा जाता। पूण शिरगांवच्या जात्रेन जे धोंड रावता ते फूल गोंयाचे आसा, आनी आमच्या हितूर धोंड फक्त आमच्या वाड्या पुरतेच आसा। बाकी उपवास बिवास धरून होमखणास वचप ते सेम आहा, तेतूर कांय फरक ना। जे उपवास 5 दीस करता आनी 5व्या दिसा सामको उपवास म्हणजे जेयना। 4 दीस शिवराक रावता आनी आतां 5व्या दिसा सामको उपवास आनी धोंड सगळे होमखणासून गेल्या उपरांत मागीर जेवता। हांगा म्हादल म्हणून 3 जाण आसा, बेतकेकार, लाड आनी ठाकूर, आनी एक गांवकार आमच्या वांगडा आसा, म्हणजे आमी 4 जाण। आनी आनीकूय लोक आमच्या बरोबर आसा, मागीर सगळे ते पयलीं पासून आमच्या बरोबर स्थायीक आसा। तेंच्या बरोबर आमच्या बरोबर तेय बी, तांकां धरून आमी सगळे मेळून ही जात्रा करता। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीरय लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।